येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावन गायन करुया A10 पेज 5. आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार शिफो कोणू चुरो कशामका जिफी कोचाक आयज देव आमचो उलोयतलो कशाक आमकां जिफी कोचाक आयज देव आमचो उलोयतलो बापाचे आणि बुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्व तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू इश्टानो ही वेदी भोंवतणी हे सोकाळ फुडें एकठांय आमी जाल्यान मोगान एकठांय जाल्यान भावार्थान एकठांय जाल्यान पयले सुवातेर बागयोन आंतोनीक मान दिवंक जाचे उद्देशी देव आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर जायते आपलो आशिर्वाद देणी उतयता आनी भावार्थान एकठांय जाल्यान कित्याक आमी जाणान होच बागयोन आमच्यो गरजो आमचे अंत्रेक आमचे हुस्के कुती देवा फुडें घेवन वेता म्हणून आनीक ही आमची मागणी ल्हानविकायेन केल्ली मागणी गरजो देव आयकता तरी मिसाचे भेटीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच पयली सुवातेर तयार करूं जायते पावटी घोडी आमी देवाची राड गेल्यांत पातोक आदारला आनी आमचे मोदें आनी देवा मोदें जो बरो संबंद आसलो तो आमी तुटयला जायत ह्या वेळार हात जोडून देवा लागीं खालतिकायेन बोगसणे मागुया सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बागयोन सुद्दां चकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी वखदांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंदेसांवां देवा मुखार आमी घालुया मिसाचें इंदेसां देवा कारगां दिवंक भेटयता प्रेसियोसा सत्तार्धिकार तिचे वासोत आमी मागुया तेच भाशेन आमचे मदें जायतीं भाव भयणां आपल्यो गरजो घेवन आयल्यान कोण पिडीन भलायकी सोदता भुरग्याच्या देण्याक आशेता जिवितांत सांगाती सोदतात नोकरी सोदतात आपले घरांतले कोश्ट त्रास प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसात आपल्या जिविताचे घेवन आयिल्लीं आसात
आमचे आनी आमच्या भाव भयणाचे सगळे कुश्ट हुस्के इंतेसांवां ह्या वेळार बागेवन आंतुनीच्या हातान घालून आमी देवाक भावार्थांत उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन आंतुनी गोऱ्या भावार्थाचो शार प्रसंग आनी गोरजेक गांगात आसलो तीर आसलो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या शब्दा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो गरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, एका मनशा उद्देशीं पातक हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवाक इतलीं मनशां मरून पावलीं जाल्यार ताचें वण चड खरें तें हें. एका मनशाक जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबां देणें कशें सांगूंक नजो तितले मनशाक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्ताचेर मरण रात चलयतलें हें खरें जाल्यार ताचें वण अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकल्यास जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात ती सगळीं पुनिवोन जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवाक सोमेस्ताचेर कास्तीचें फर्मोन पडलें, तशेंच एका मनशाचें पुनिवोन कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडूंक दिता आनी तांकां पुनिवोन करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगल्या मनशाक कुल पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावन सगलीं पुनिवंत जातलीं. पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर सुमूट उबी जाली, पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचें वण अदीक चडली वाडली. हे परी जशें पातकांक मरणा वरवीं राजवटकी चलयली, तशेंच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं सासणाच्या जिविताक पावतात ते प्रमाणीकपणा वरवीं कुरपेन राजवटकी चलोवची. देवाचें उतरें. आमचो जापाप. हो पोले हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा म्हणुया. ओ पोले हांव येता, तुजी कुशी करूंक हांव येता सायबा. योदनांनी बेटोवन्यो तुका नाका जालीं, पूण तुजे उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, ओ पोले हांव येता. जाबाब. ओ पोले हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा. तुजी कशी हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांत ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. जाबाब. ओ पोले हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जाबाब. ओ पोले हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा. तुजी वाट पळोवन आसा तांकां सगल्यांक. तुजे सोरवण मेलून आनंद आनी संतोश. तुज्या तोरणांक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जाबाब. ओ पोले हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता सायबा.
शुवर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Serves porak, soy, soy. Serves porak, soy, soy. Serves porak, soy, soy. Serves porak, soy, soy. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावून तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणी करूंक जागृत रावात, तयार रावात. Serves porak, soy, soy. Serves porak, soy, soy. Serves porak, soy, soy. Serves porak, soy, soy. सर्वेस्पूर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां पुरी तुमी जाय. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या फारार वो तिसऱ्या फारार येत आनी ते ताका तशें मेळटीत जाल्यार ते चाकर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. इस्सानो, ह्या काळार आमी सगलीं चडशीं जाण म्हणूंक शकता आमी ऑनलायन शॉपिंग करतात. आनी ऑनलायन शॉपिंग करता तेन्ना जावं कसलीय वस्त आमी घेतात ती, जावं ते आमचे कपडे जावं वस्त जावं घरांतल्यो कितेंय घेतात आमी रोखडीच कंपेर करूंक लागता. आनी ह्या पासून जायतीं एप्स, शॉपिंग एप्स जीं आसात ऑनलायन, तांणी हो एक ऑप्शन काडला, प्रोडक्ट कंपॅरिजन ऑप्शन. थंयसर एक प्रोडक्ट आमी दुसऱ्या प्रोडक्टाक कंपेर करतात, ताची तुलना करतात. प्रेस बरो आसा, हांगासर कितलें आसा, थंयसर म्हारग आसा, ताची क्वॉलिटी पळयतात. हें न्हूच ऑनलायन शॉपिंगाक जाता. जेन्ना आमी मार्केटान देखून वेतात, बाजारान वेतात, जावं सादें उदाहरण आमी मोचे घेवंक गेल्यान, सँडल्स घेवंक गेल्यान, आमी पळयतलीं हो मोचेकार हें मोचे इतल्या प्रेसान विकता आनी आमी ताका सांगतात मातशें राव हांव येता मागीर, हांव वचना घरा, पूण हांव दुसरे कडेन वेतां, दुसरो कोण मोचो विकता ताचो प्रेस कितें, ताची क्वॉलिटी कितें. मागीर सगल्या कडेन भोंवन जातूच आमी हूंय बरें आसा ताचेशी वेतात आनी तुयतावन घेतात. हें आमचें, आमी जाणात तें, आमी कंपॅरिजन करतात. जायते जाण म्हणटात कंपॅरिजन तुलना बरी न्ही. तें कितें जेन्ना हांव म्हजी तुलना दुसऱ्या सांगाता करता आनी दुकानची येता, आवय पडे ताचें कितलें बरें आनी म्हजें कांय जायना. पूण कंपॅरिजन तुलना गरजेची. जेन्ना तुलना वो कंपॅरिजन म्हाका आदार दिता म्हज्या जिवितान बरे ते निर्णय घेवंक, बरो तो मार्ग विचून काडूंक आनी म्हजें जिवीत बरें करूंक, त्या पासून कंपॅरिजन तुलना गरजेची. आनी ह्याच मनान आयज बागयोन पावलो, जें पयलें वाचप आमकां परगटलां, तातूंतूय बी बागयोन पावलो कंपॅरिजन करता, तुलना करता आनी कांय डिफरन्सीस दीन कोणा मदें, जेजू क्रिस्ता मदें आनीक आदावा मदें. आदाव पयलो मनीस जाका देवान रुचलो आनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जाका ताणें संवसारांत धाडलो. आतां आमच्या जेजू क्रिस्ताक कोणाक कंपेर करूंक जायना. जेजू क्रिस्त देव तो व्हडलो, पूण तरी आसतना बागयोन पावलो हांगासर ह्या पयल्या वाचपांत कित्याक कंपेर करता आदावांत आनी जेजू, कित्याक कितें तरी एक संदेश दिवंक सोदता तो, कितें तरी आमकां शिकोवंक सोदता तो. आनी हेंच आमी शिकुया सांगाता
कितें भाशेन आयचे ह्या पयल्या वाचपाचें नदर घालून जरी तर हें आख्खेंच वाचप थंयसर तो कंपॅरिजन करता आतां हांव कितें आसलो जेजू कितें आसलो आतां हांव कितें करतालो जेजू कितें केलें हें सगळें करून आमी सिस्टमॅटिकली डिफरन्सीस आदामा मदें आनी जेजू मदें जे फरक आसात ते आमी तांचेर नदर घालून आमचो नियाळ फुडें व्हरूया. आतां पयलें बागेवन पावलो एके भाशेन सांगता तो म्हणल्यार आदामा मदें आनीक जेजू मदें कंपॅरिजन करून तुलना करून पयलो फरक कितें आसा तो डिफरन्स कितें आसा तें पयलें म्हणटात आदाम पयल्या मनशान पातो काडलें आनी जेजून पातो कोरी नासतना पातकाचें फारीकपण दिवन पातोक धुवन काडलें. व्हडलें कंपॅरिजन व्हडलो डिफरन्स फरक पळयात. आदामान पातो काडलें आनी हेंच पळयात इश्टानो हेंच पातोक भितर सरलें म्हणून थंयसर जे मनीसकूड देवाक मानवलोलें आसलें तें आतां देवा सुरशी पयस गेलें देवा सुरशिल्लें पयस गेलें. आनी जेजून ह्याच पातकाक जें पातोक ताणें करूंक ना पूण आमच्या पातकाक लागून पातका विणें रावन त्या पातकाचेर एके भाशेन फारीकपण दिवन आपल्या मोन्ना उद्देशी तें पातोक धुवन काडलें आनी आमकां सगल्यांक मानवलोलीं केलीं. इश्टानो जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना देव ताचे सांगाता भोंवतालो. इतलो मनीस मानवलोलो आसलो गोट आसलो पूण मनशान तें पातोक करून पयस 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 गेलो आनी लिपोन रावलो. कसलीं कसलीं पानां बांदून मनीस लिपोन रावलो जो मनीस देवा सांगाता भोंवतालो. पूण जेजून ह्याच पातकाचें आमच्या पातकाचें न्हय आपणाचें ताणें पातोकूच करूंक ना ताचें फारीकपण दिवन आपल्या मोन्ना उद्देशी आपलेंच बलिदान करून तें पातोक धुवन काडलें आनी आमकां परती देवाक मानवलोलीं केलीं जीं पयस गेल्लीं देवा कडसून परतीं आमकां हाडलीं. इश्टानो हो व्हडलो पयलो फरक. आदामान पातो काडलें पूण देवान आमकां जेजू क्रिस्तान त्या पातकांतलीं काडलीं. आयज आमी कंपेर करूंक जाय. कितें कंपेर करूंक जाय? म्हज्या जिवितांत जीं कोण मनशां आसात तीं जीं मनशां आसात तीं जावं तीं म्हजीं इश्टां जावं तीं म्हजीं सांगातीं जावं तीं म्हजीं वावुरपी सांगाता म्हजे सांगाता भोंवतात तीं म्हाका पातकांत घालतात वो पातकांत ओडून हाडटात वो पातकांतलीं म्हाका काडूंक आदार दितात. सादें उदाहरण बेश्टें एक उदाहरण तुमकां. हांव वावरा जाग्यार काम करतां आनी म्हजे सांगाता कोण सांगाती आसा तोवूय वावुरता पूण हो सांगाती म्हाका उत्तेजन दिता. आरे कर रे मातशें करप्शन कर रे हांव करना हांव कितलें जोडटां तें पळय करप्शन करून तुवें कर रे म्हणल्यार हो सांगाती म्हाका पातकांत ओडून हाडटा. हांवें कंपेर करूंक जाय कोण म्हाका पातकांत ओडून हाडटा. दुसरें उदाहरण म्हज्या जिवितांत हांव एक काजारी दादलो एक अस्तोरी आसा ती म्हाका म्हणटा अरे तूं तुजी गोरकान दवर पूण तूं म्हाकाय दी हांवूय तुका जाय तें दिता बरें करुया तुजें दवर तूं साक्रामेंत पूण म्हजें सांग एके भाशेन ही जी कोण सांगातीण आसा ती म्हाका पातकांत ओडून हाडटा. ओ कोण एक म्हाका सांगता कित्याक हांव बरो बरोवपी अरे बरय रे धर्माची राड बरय रे काय तूं नांव घालिनासतना बरय रे कर रे फोतोड घाल सारको कुफुसांव करून उडय रे म्हणल्यार आसात जे आदामा भाशेन एके भाशेन पातकांत ओडून हाडटले पूण हांवें तांकां विचून काडूंक जाय जे म्हाका आदार दितात पातकांतले भायर काडटले. जायतीं आसात इश्टानो असले जेजू सारके आमच्या जिवितांत मनशां आसात जीं आदार दितात. जावं तो म्हजो इश्ट बाबा हें करिनाका हें सारकें न्ही हें देवाक मानना तुजे आवय बापायक मानचें ना जें कितें करता तूं एक तरणाटी कसो एक तरणाटो इश्ट आदार दिता ना बाबा हें सोड हें करिनाका तूं आदार पूण हांव घडी मानून घेना जायत. आयज आमी कंपेर करूंक जाय म्हज्या जिवितांत आसा तें कोणूय तरी जावं तें कोणूय मनशां जावं म्हजे सांगाती जावं आदामा भाशेन म्हाका पातकांत हाडूंक पातकांत रावूंक आदार दितात वो पातकांतलीं काडूंक म्हजे ती फाटीं पडलेली आसात म्हाका आदार दितात पातकांतलीं म्हाका काडून वायटांतलो म्हाका काडून. हांवें आयज असलें कंपॅरिजन वो तुलना करूंक जाय कित्याक देव आयज म्हाका मागता म्हजे लागीं मागता जरी तर असलें आसात पातकांत जरी तर दवरतलीं पातकांत ओडून दवरतलीं जाल्यार हांवें तांकां भायर काडूंक जाय. दुसरें कंपॅरिजन जो बागेवन पावलो करता तें म्हणल्यार आदामान पातका उद्देशी कास्त हाडली
आनी जेजून पातका आपले पातकाचे फारीकपण दिवन आपलेंच बलिदान दिवन आमकां प्रमाणीकपण जोडून घेतलें. प्रमाणीकपण म्हणल्यार रायचसनस जी म्हणटा ती देवाचें बरेपण, देवाची काकूट. आदामान पातक केलें, कास ताळ्ळी, कंडॅमनेशन आनी शिराप हाडलें. आमी जाणात उत्पत्तीच्या पुस्तकान कसलीं शिरापां आयल्यां ती. ताका सांगलें तूं जमनीक शिराप पडलें, तूं तुजो कपेलाचो गाम वारून कोस करून तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलो, जमनीन वेतलो आनी असलीं शिरापां आसात. जेन्ना आमी आदाम म्हणटा तेन्ना न्हूच तो आदाम, आख्खे मनीसकूड थंयसर आसा, एवूय आसा, कित्याक एवेक पयलें आयलें शिराप. सगलीं आसात, मनीसकुडाक ते शिराप आयले. म्हणल्यार आदामान शिराप हाडलें, पूण जेजून दुसरे वाटेन बेसांव हाडलें, आशिर्वाद हाडलो. जेजून जे मनशा मदें एके भाशेन कावटे उप्रासुले, ओडले, वॅक्यूम जो स्पेस क्रिएट जाल्लो पातकाक लागून तो भरून हाडलो. जो संबंद तोडलेलो आदामान तो संबंद घडोवन हाडलो. जो देवाक अकमान केल्लो जेजून देवाची खुशी पाडून ताका मान हाडलो. आनी हे भाशेन जोरी तर आदामान शिराप हाडलें, जायतीं शिरापां हाडलीं, जेजून बेसांवां हाडलीं. आनी व्हडतें बेसांव म्हणल्यार कुरपा आमकां जोडून घेतली. ग्रेस जो म्हणटात तो सासनीक जिवीत आमकां जोडून घेतलें. आपल्या पुनर्जन्मपणान ताणें वांटो दिलो. आयज इश्टानो, आतां हांवें म्हजें कंपॅरिजन करूंक जाय. जे भाशेन आदामान शिराप हाडलें आनी जेजून बेसांव हाडलें, हांव कितें करतां काय आयज हांवें म्हाकाच कंपेर करूंक जाय. म्हज्या कुटुंबाक एक तरणाटो कसो, एक भुरगें कशें हांव म्हज्या आवयक बापायक ओ घाराप हांव शिराप ओ बेसांव काय. जायतीं तरणाटीं भुरगीं आसात जीं घराक बेसांव जाय. आवय बापूय बाड्या कोस्ट घाम करून जोरोवन हात पांय जोरोवन बाड्या वावर कोतात. आनी हेच भुरग्यांक आयज आपल्या आवय बापायचे कोस त्रास पडून आयज आपणाच्या पांयार उबी रावन बरें तें करून, बरें शिकप करून बरीं मनशां जावंक आयज आपल्या आवय बापायक सुखाच्या पायण्यान धुलयतात, बेसांवां जाल्यात. पूण अशेंय आसा भुरगीं तरणाटीं आवय बापायक शिराप जातात. आवय बापूय कितलें कोतात, पूण भुरगीं चोरयां नाका जाल्ल्यो वस्तू करूंक पावतात, जावं ड्रग्साक सांपडटात, सोऱ्याक लबदतात, आनी कितें कोतात, नाका जाल्लें करून, चोरयो करून, जावं कोणाक चाडोवन नाका जाल्ल्यो वस्तू करून आवय बापायक आयज पुलीस स्टेशनार देखून पावयल्लीं आसात, शिराप पाडलें आसा. इश्टानो, आयज पयले सुवातेर हांवें म्हाका म्हणूंक जाय, कंपेर करूंक जाय, हांव म्हज्या कुटुंबाक शिराप ओ म्हज्या कुटुंबाक बेसांव जाल्लें आसा काय. जे भाशेन जेजून बेसांवां हाडलीं, आदामान वायटाक लागून, पातकाक लागून, चुकीक लागून शिराप हाडलें. जरी तर केल्यात जायत, पूण आयज देव आमकां संदी दिता पोरतें बेसांव हाडूंक. जरी तर म्हजें पास्ट आसलें जायत, पूण म्हाका देव आतां दिता प्रेजंट आसा आनी फ्युचर आसा. हांव कितें हाडटा, इवन फॉर दॅट मॅटर सोसायटींत आमची जावं कम्युनिटीन, हांव लोक म्हाका एक शिराप कशें पळयता, हांव आयिल्लो जाल्यार सगल्यांची तोंडां काळीं जाता, कित्याक म्हजें उतर जावं म्हज्यो कन्यो जावं तांकां सारकें वायट कंडेम करता ते भाशेन जाता काय. आयज नियाळ करची गो वावरा जाग्यार इश्टानो, वावरा जाग्यार 2 रुपया एक्स्ट्रा जोडूंक जाय म्हणून हांव घोडी नाका जाल्ल्यो वस्तू घालतां. 2 रुपया एक्स्ट्रा, 2 रुपयांक लागून कोण करप्शन करचें ना हांव म्हणटा, म्हणल्यार एक्स्ट्रा जोडूंक जाय म्हणून हांव कितें वायट करतां आनी लोकांचे शिराप जोडून घेता. जरी तर हांव प्रमाणीकपणान नितीन हांवें वावर केल्लो, पूण म्हाका तितलें मेळचें नासलें, 10 रुपया देखून मेळ्ळे जायत, पूण देवाचें आनी जांकां हांवें सेवा दिल्या तांचीं बेसांवां आसतलीं आसलीं. पूण आयज इश्टानो कितें जाता, आयज हांव एक्स्ट्रा जोडूंक जाय म्हणून, एक्स्ट्रा कितें करूंक जाय म्हणून करप्शन करून हांव लोकांचे शिराप घेता. घोडी तांकां पडचें ना बाड्या, तीं बाड्या संकोश्टांत पडटलीं, निसणटण जातलें जायत, पूण हांव म्हाकाच शिराप पडून घेता. इश्टानो, ही एक देख आमकां. आदामान शिराप हाडलें, पूण जेजून बेसांव हांव कितें हाडटा. तिसरे सुवातेर आदामान डिसओबिडियन्साक लागून निसणटण केलें, देवाक तो कालतो रावंक ना, पूण जेजून आपल्या बापाचे कुशेक कालतो रावलो. ही ओबेड हीज फादर. ओबिडियन्सा उदेशी आमकां जिवीत हाडलें. आयज इश्टानो आमी जायते फावटी डिसओबे करता, जावं ती आमच्या आवय बापायक, जावं ती आमकां कोण बरें सांगतात तेन्ना ती घोडी देवाचोच ताळो आमकां डिसओबे करतात आमी. पूण आयज हांव पळोवंक सोदतां व्हडांतलें व्हड डिसओबिडियन्स म्हणटात तें समाजीक कायद्यांक. आयज
आयज आमकां कायदे आसात सगळ्यांच्या बरेपणा पासून, पूण हांव डिजोबे करता. सादें उदाहरण, ह्या तुकना मना ही लुती मारप ना हांगासर, पूण थंयसरूच लुती मारतात सगळीं. नो गार्बेज झोन म्हणटात, थंयसरूच सगळीं हाडून गार्बेज उडयतात. म्हणल्यार आनी असले जायते आसात समाजीक कायदे जे आमच्या बरेपणाक पासत आसात. देवाच्याय कायद्यांक हांव डिजोबे करता आनी समाजीक कायदे, आनी ह्या पासत आयज इश्टानो आमच्या समुदायान, आमच्याच राज्यान, आमच्याच देशान जायते कुफुसांव चलता. कित्याक हे समाजीक कायदे जावन देवाचे कायदे देखून जे आमच्या बरेपणाक आसात आमी तांकां डिजोबे करता. डिजोबे करून देवाक कालतो ना रावन आदावान जायते निसंठोन हाडले, आनी असलेंच निसंठोन आयज देखून जाता. पूण जेजून देवाक कालतो रावन ओबे करून जायते बरेपणां हांव कितें हाडटा काय दिसता. आनी निमणे सुवातेर आदावान मरण हाडलें. एक व्हडलें कॉन्सिक्वेन्स म्हणटा तें पातकाचें मरण मनशाचें आत्मीक जिविताचें आनी देवा लागीं जो संबंद आसलो तो सगलो मेलो. पूण जेजून खुर्सार मरून ह्याच मरणाचेर जैत व्हेलें आनी आमकां सासणीक जिवीत दिलें, जें जिवीत केन्नाच काबार जायना. आयज इश्टानो हांव कितें दितां, जावं तें म्हज्या कुटुंबान, जावं तें म्हज्या समाजान, हांव मरण दितां ओ जिवीत दितां. आयज गोरकार एकामेकाक कितें दितात इश्टानो. ओ विस्वाशी लागून, ओ विस्वाशीपणाक लागून आयज कितल्यो गोरकांनी बाळ्या भितरल्यान मेल्ल्यो आसात. काजारी जिवीत आसा पूण मेल्यात त्यो भितर. कित्याक गोरकार म्हाका पळयना, ओ गोरकान म्हाका पळयना, दुसऱ्याक विस्वाशी आसा. काजारी जिवीत मेला इश्टानो. आयज कुटुंबान एकामेकाक बरें उतर दिवचे सुवातेर वायट उतर दिवन आमच्याच घरच्यांक मारून उडयल्लीं आसात. आयज समाजान जावं ते फिरगोजेन जावं खंयसरूय वायट बुरोवन हें तें करून लोकांची नांवां पिड्यार करून तीं आयज भायर देखून सरोंक भियेतात. कित्याक भितरल्यान मेल्यान तांचें नांव पिड्यार केल्लें आसा इश्टानो. कितें कितें म्हणोन, तांचें कितें कितें बुरोवन तांचें नांव पिड्यार करून आयज लोकांक मारल्यान. आयज सुर्यो आनी बॉम्बूच पुरो न्ही मारूंक, आयज उतरांय बी मनशाक मारतात. आनी हेंच न्ही, आयज पळयात कितले सुवातांचेर देशांनी आयज व्हडलीं झुजां पेटल्या. आनी आतां निकतेंच पेटलां तें इज्रायल पॅलेस्टायन. निरपराधी भुरग्यांक मारतात. आयज कितें कोण वाडला? मनीसकुडान मरण हाडलें पूण देव जिवीत दिता. म्हूण मनीसकूड शिंकता काय? हे देवा कडल्यान शिंकता काय जो आमचे पासत मेलो आमकां जिवीत दिवं? आयज आमी आजून देखून मारीत आसात. इश्टानो आयचें पयलें वाचप बरेंच गिरेस्त. आमकां व्हडलो संदेश आमकां दिला. आयज आमी विचून काडूंक जाय, आमकांच कंपेर करून. कितें हांव विचून काडटलो? हो जेजू जाणें आमकां जिवीत दिलें, जाणें आमचे पातोक काडून आमकां पातकांतली मेकळी केली, जाणें आमचेर कास्त आयली ती धुवन काडली, आमकां सासणीक जिवीत दिलें. ह्या जेजू लागीं आमी मागचीं गरज, जेजू कोर म्हजें जिवीत तुज्या जिविता सारकें म्हणून. सगलीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसां फुडें वतना आपल्या जिवितांत जेजूचो नीस गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. या देवा आयकमचो ताळो भोगती पोड्यान मारता उलो. दर एक क्रिस्ती बावाट्यान जेजूचे जिवे आनी काळजीदार निरोपी जावंक आनी काळजीदारपणान देवाचें राज परगटूंक देवा लागीं मागुया. या देवा आयकमचो ताळो भोगती पोड्यान मारता उलो. ह्या मिसा भेटेंत प्रेसियोजा सातार्डेकार हिणें आपलें इंतेसांव भेटयलां. तिका बागयोन आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुवाम आशिर्वाद फावो जावंक देवा लागीं मागुया. या देवा आयकमचो
बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान तुवें आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. सगळ्यो विरावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवया. सुर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागेवंत आंदोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काडे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या मनशांक उपजोवन दवर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo, सर्वेस्पोर तू. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा कोरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच कुशीन कोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगोर पातकाचें बोगसण मेळचें. तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट पुरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुरोशी होत पोटा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडून नारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवन खांद्याची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शोतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जन्मपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशितात जिवितात सांगाती सोदतात आनी सगल्यांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तांतून आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच सांगाता तुजी मुही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन हात जोडून दी धरून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताचे आनी आमकां बोर भाशेन त्रेकता तर आमकां जुदार काकुटेन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आगंदांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमान तुजी सासण्याच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आमचे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकांक मोगान शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरो मागण्यान वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. खोम्याच्या वेळार आमी गायन घेवया D44 पेज 73.
तू सोर्गीची गोरसांनीचो उंडो मोड दिसा तू सोर्गाच्या काळजाचो येसोदाका जातुगिरा सांचो तुझे विरे आमच्या जीवनाचो तू सोर्गीची गोरसांनीचो उंडो मोड दिसा तू सोर्गाच्या काळजाचो येसोदाका जातुगिरा सांचो तुझे विरे आमच्या जीवनाचो एक फामिली एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे ओ सोनाता तुझ्या बेजार सोबी खाव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे एक फामिली एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे ओ सोनाता तुझ्या बेजार सोबी खाव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे Gili tuže altar kalzavamci Ata cieta tuturnoi ami Tuși cușevo exaliavami Conactaco corrucam kadoshi Gili tuže altar kalzavamci Tuși cușevo exaliavami Conactaco corrucam kadoshi एक फामिली एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे ओ सोनाता तुझ्या बेजार सोगली खाव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे एक फामिली एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे ओ सोनाता तुझ्या बेजार सोगली खाव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे Uvin soba nektai ami sogli Jesu tokliti ce sandei ami Amce curi des roctace teme Ami ekon coritam ca vegli Uvin soba nektai ami sogli Jesu tokliti ce sandei ami Amce curi des roctace teme Ami ekon coritam ca vegli
प्रार्थूया. मोगाळ आणि विश्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान बागेवन तांदुळीची दे घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. हें हांवें मागना तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. इश्टानो, तुमी पळयतात आल्ताराचेर ही रॅलिक्वेरी दवरलेली आसा. ही रॅलिक्वेरी जातूंत बागेवंत आंतोनीची रॅलीक आसा आनी दर मंगळारा बागेवंत आंतोनीचे विणवणेचे मागणे जाल्या उपरांत आमी तिचो आशिर्वाद दिता. एके भाशेन आमची मागणी घातल्यान ती होच बागेवंत आंतोन ती देवा सुरशी घेवन वचूंक आनी ताचो आशिर्वाद एके भाशेन मागता आमी. तर आमचे लागीं एक धाकटी रॅलिक्वेरी आसली, तुमी पळयल्या ती. आमी तिचो आशिर्वाद दिताले आनी कोणें तरी चिंतलें येदी व्हडली इगोर्जीक ही ल्हान रॅलिक्वेरी व्हडली जावंक जाय म्हणून आनी ती सगल्यांक दिसती पडटा तसली जावंक जाय म्हणून. आनी हेच भाशेन हे बऱ्या मनान आनी उदारपणान आमचो भाव रोमियो रॉड्रिगीज जो आमचो आदलो सांक्रिस्तांव ताणें हें मनांत हाडलें आनीक पादविगराशी हो ताचो एके भाशेन ताणें सांगलें ताका आनी हांव उदारपणान दिता म्हणून ताणें ही रॅलिक्वेरी आमकां स्पॉन्सर केली. जी रॅलिक्वेरी फादर सेबस्टियन आमचो कपेलांव ताणें ती केरळा थावन थंयसर हाडल्या आनी त्या पासत पादविगाराच्या नांवान आमच्या भाव रोमियो रॉड्रिगीजाक ताका दिनवासतां ताच्या उदारपणान ताणें आमकां दिली देखून. आनीक ही आमी दर मंगळाराक आनी तेच भाशेन त्रेजेनाच्या दिसांनी बागेवंत आंतोनीचे विणवणेचे मागणे जाता तेन्ना आमी ती दवरता आनी तिचो आशिर्वाद आमी दितले. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां तें 50,680 रुपया आनी तेच भाशेन इमाजिनलें तुमचें धर्मदान आयलां तें 25,030 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन थंयसर कुमसो दवरीत आसतलो, तुमच्यान थंयसर वचून कुमसार जावं येता. सगल्यो बी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागेवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवायें, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगा आनी चोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच वाडोवक जेजू. तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कुतींतलोय म्हाका निभान. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागेवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मोजोती एक खालतिकायेचें क्रिस्त जिवी जिवन
मेळोवन घे म्हाका निर्मोळा आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जीव सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनवती कोर. आमेन.